Sacramenta Kalya Ya Bidara Rara Yerasnara Bapa Chakuara Some Ubantale Karzan Amchi Pedayana Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Raula Tuci Deus Kasai Amci Dukam Pustai Tuci Daun yetam amci când bezarai sanctam Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Atunci am sovișeu Vadala modloci Raktai tu am sodei Uțam băldăria păin cărtau Tu ce Sovia patiu rautau Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Deum Ruundiaci Pun Bhavardhyam Disce Mukha Mardevaci Vankai Girtuja Sargyaci Amci Jini Santos Samce Swabhi Sacramenta
सोधून सोम्याक आराधूंक ह्या पोन थळार आमी आयल्या आमचो सोमी आमचो सोडवंदार आमचो बरो गोवळी आनी आमचो खरो इश्ट ह्या आल्तारार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हाजीर आसा आमच्या सुमयाक साष्टांग प्रणाम आमी करया नमस्कार आमी करया थोड्यो घडयो मौनपणी आराधनान करचुया पवित्र अल्तारेर उंड्या रुपी हाजीर आसच्या म्हज्या मोगळा जेजू आमच्या जिव्या देवा तुका आमी आराधन करता ह्या पवित्र संस्कार वादवारी तूं आमचें खाण जाताय तुज्या जिवान आमकां भरताय आमचे थंय तूं एक जाताय ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुका पळोवचें तुका भोगचें तुजे लागीं उलोवचें तुका सदां भेटचें तुजो सांगात जोडचें आनी तुजें आराधन करचें वर्तें भाग तुवें फावो केलाय आमच्या आत्मीक दुस्माना विरोध झुजोवंक तूं आमकां सक्तेन भरताय तुज्या युवकरिस्तीक बलिदानांत परत परत तुका भेटचें आयुकोवचें आनी सेवचें भाग तूं आमकां दिताय तुजे कश्ट मरण आनी पुनर्जीवन पोन्नियाळच्या आमकां सदांच तूं सर्गीचें काण जावन कुरपेन भरताय आनी ह्या वेळी तुजे मोवाळ दयाळ दिश्ट आमचेर घालून आमकां तूं पळयताय आमचे दया दाखोवन आसाय तुजो मोग आमकां वांटून आसाय मोगळा सुमया येसर तुज्या मोलादीक देण्या खातीर तुका आमी आराधन करता वंदिता हर्सिता ना वाडता नमस्कार करता आतां सदां आनी सर्वदा आमेन सुमयाचें आराधन करून गव्यां गीत जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका आराधन तुका
आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रूपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय पे तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका गुरुपे सागोरा आराधन तुका सोडवण करा आराधन तुका उंडो सोम्यातो जिवितासो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोसो उंडो सोम्याक तूं जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोसो सर्गींच्या मान्नान आमकां पोसो पोवी तिंडांत आपल्या एकवटावसो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्रिणांत आपल्या एकवटावसो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका गुरुपे सागोरा आराधन तुका सोडवण करा आराधन तुका कीर्तन 27 अशें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण
कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय? जेन्ना नसटे मनीस म्हज्या आंगार पडोवंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपटोन दापटोन पडतात. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, सर्वेस्पराची सोभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता, खटपाचेर म्हाका उखलून दवरता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. मोगाळ बाबा आनी भयणी, तोच खडपा सारको देव, आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार आमचे मोदें आसा. की आमच्या सुमयातय आमचे वडवीकाय आमी उचारया. ही आमच्या सुमयातय आमचे जिवीत आमी उबारया आनी ताका आमी वाखाणया. तुमची जाप, आमी तुका वाखणताव. म्हणया, आमी तुका वाखणताव. जेजू देवाच्या पुता, आमी तुका वाखणताव. जेजू दाविदाच्या पुता, आमी तुका वाखणताव. जेजू दयाळा, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या सुमया, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या सोडवंदरा, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या मेस्त्री आनी माखलेल्या, आमी तुका वाखणताव. जेजू जीव आनी जिवंतपणा, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमची पातकां बोगसूंच्या, आमी तुका वाखणताव. जेजू खतावीण शिळये, आमी तुका वाखणताव. जेजू पवित्र सभेच्या मस्तका, आमी तुका वाखणताव. जेजू काकुळतीच्या दर्या, आमी तुका वाखणताव. जेजू मोगाच्या सागोरा, आमी तुका वाखणताव. जेजू जिविताच्या उंड्या, आमी तुका वाखणताव. जेजू सर्गा संसाराच्या राया, आमी तुका वाखणताव. जेजू दैवीक वैजा, आमी तुका वाखणताव. जेजू बऱ्या नितीदारा, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या मुनसुबेदारा, आमी तुका वाखणताव. जेजू आवाट सत आनी जिविता, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या काळजाच्या धनिया, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या सर्वा, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या तारोका, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या मोगाळीश्टा, आमी तुका वाखणताव. जेजू बऱ्या गोवळ्या, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या श्रेष्ठ याजका, आमी तुका वाखणताव. जेजू जिविताच्या उंड्या, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या भरवशा, आमी तुका वाखणताव. जेजू सासनीक जिविताचे जरी, आमी तुका वाखणताव. जेजू आमच्या उजवाडा, आमी तुका वाखणताव. जेजू आशिर्वादांचे जरी. आमी तुका वाखणताव. की आमच्या सुमयाक वाखाणून आराधून आतां आमी गीत गावया. म्हज्या उपरांत तुमी गावचें. आराधन तुका, आराधन तुका, सुमिया जेजू, आराधन तुका. गावया. आराधन तुका, आराधन तुका, सुमिया जेजू, आराधन तुका. होगळाप जावं तुका, होगळाप जावं तुका, सुमिया जेजू, होगळाप जावं तुका. होगळाप जावं तुका, होगळाप जावं तुका, सुमिया जेजू,
होगळप जावं तुका गवळ्या बऱ्या इश्टा करया आराधन तुका गवळ्या बऱ्या इश्टा करया आराधन तुका नीतिदारा का कुळदारा आराधन तुका नीतिदारा का कुळदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका अर्गा जावं तुका अर्गा जावं तुका सोमिया जेजू अर्गा जावं तुका अर्गा जावं तुका अर्गा जावं तुका सोमिया जेजू अर्गा जावं तुका सोडवणदारा बुजवणदारा आराधन तुका सोडवणदारा बुजवणदारा आराधन तुका जीवदातारा वडादारा आराधन तुका जीवदातारा वडादारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सांगाता आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तू होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका कीर्तनगार म्हणटा सोम्याक धीन वाचुया कित्याक तो बरो ताचो मोग सासनाक बाळटा सोम्याचो मोग आमी बघून आसाव आनी ह्याच मोगाक आमी साक्ष जावंक हांगासर आयल्या ह्याच देवाच्या अपरिमीत मोगा विशीं होसेया प्रवादीच्या ग्रंथांत अशीं उतरां आसात इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो पूण जितलें चड हांवें तांकां उलो केली तितलें चड ती म्हजे तावन पयस सरली हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागवून तांकां जेवण वाडलें एफ्राइमा तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत इस्रायला तुका दुसऱ्यांचे अधीन करूंक म्हज्यान कशें जायत म्हजें काळीज म्हजे भितर परताता
दयेन म्हजी अंतर्मळां लासता, हांव म्हजो राग काडचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. मोगाळ बाबा आनी भयणी, देवाचो परिमीत मोग कितलो म्हणलें ह्या उतरांनी, ह्या देवाच्या उतरांत आठापण आसा तें आमी आयकलें. आनी तोच उच्चारावर तो मोग ह्या आल्तारीर ह्या सक्रामेंतांत आसा. तोच मोग आमचो सुमी आमकां दाखयत आसा. होसेया प्रभातीच्या ग्रंथांतलीं उतरां कितें आमकां सांगतात? देव आपणा भितर कळवळटा, कित्याक ताणें आपल्या परजेचो मोग केलो. आपल्या परजे खातीर कितें चक्कड करूंक जाता तें चक्कड केलें. तांकां मोगान आरायलीं, तांचो मोग केलो, तांकां उखलून सांबाळलीं, तांच्या दुस्मानां तावन ताणें राखलीं, बागोवन तांकां जेवण वाडलें म्हणटा देवाचें उतर. पूण फाटीं कितें मेळ्ळें? ते देवाक सांडून पयस पयस गेलीं, आपल्या दाताराक सांडून पयस गेलीं. आनी ह्या वेळी देव हें सक्कड कशें सोंसात? ताच्या काळजांत कितें ताका भोगतलें? तो नास करूंगी? तो म्हणटा ना, हांव तांकां नास करिना, बदलाक परत म्हजें तें ओडून हाडटा, परत म्हज्या मोगान तांकां थीर करता, परत मोगाच्या दोरयांनी बांदांनी तांकां हांव ओडून हाडटा. ही उतरां आमी आमकां हर एकल्याक सरी करया. आमकां हर एकल्याक आमचें म्हणलें नांव आसा, आनी तेंच नांव ह्या होसेया प्रभातीच्या ग्रंथांतली 11व्या अध्यायांतली पयली वोळ आनी फुडें थंयसर इस्रायल भुरगो आसतना म्हणल्या कडेन हांव आनी तूं आमचें आमचें नांव घालया आनी हें वाचप वाचया, हें देवाचें उतर वाचया. आमच्या जल्माच्या त्या घडयेंत हांव आज पर्यंत आमच्या सुमयान आमकां कितल्या मोगान सांबाळला, आमच्या सुमयान आमचो कितलो मोग केला. आमी ताचे तावन पयस गेल्यार ताचो तो मोग उणो जावंक ना, ताचें विश्वासीपण उणो जावंक ना. तो निरंतर आमचो मोग करता, आमकां सांबाळटा, आमकां राखता. देखून आज तो सुमी ह्या आल्तारीर आमकां हर एकल्याक म्हणटा, हांव तुमकां पयस करिना, हांव तुमकां पळयता म्हजे सरशेन, हांव तुमकां म्हज्या मोगांत एक करता, म्हज्या मनशापणाच्या त्या बांदांत तुमकां बांदून हांव म्हजो मोग तुमकां दाखयता म्हणटा सुमी. तर ह्याच सुमयाचो मोग आनी उलो ह्या वेळी आमी आयकुया आनी ताका आमी आमचें जिवीत भेटोवया. त्या मोगाक आमचो मोग फाटीं दिवया आनी तो आमकां आज हांगासर आपयता, ताचे सरशेन आपयता. देखून आमी आमच्या जिवितांत जें कितें भोगून आसा, सोंसून आसा, तें सगळें घेवन हांगासर सुमया समोर आसता आसतना तो सुमी आमकां मोगान आपयता. हिंच सेंटिमेंटां भोगणां सांगाता घालून गावया आमी गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा.
कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नसता सापडाल्यानो मोतीची इजा भक्तेल्यानो शांती नसता सापडाल्यानो मोतीची इजा भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा आकाच्या कणकान ओडोन आसता भरवसो सांडून रडून बसता पातकाच्या कणकान ओडोन आसता भरवसो सांडून रडून बसता विश्वास बांदून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा विश्वास बांदून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुखा पागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुखा दैवीक ताचो मधुर ताळो आपणे तो आपयतसा दैवीक ताचो मधुर ताळो आपणे तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा जशे मेरू वामते झरीक थान येता तशें म्हजोत मोह तुका लालयता ये देवा. मोगाळ बाबा आनी भयणी,
ह्या समच्या सुमयाक लालेवन आशेवन ह्या पून थळाक आमी आयल्या जायतें आमी घेवन आयल्या आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमच्या जिवितांतलें जायतें आमी घेवन आयल्या सुमयाक सांगच्याक सुमयान तें आयकोवच्याक सुमयान आमकां सवकासाई दिवच्याक आशेवन आमी आयल्या कशें मेरूं नितळ उदकाक अत्रेगून येता उदक सेवूंक अत्रेकता तशें आमी आयल्या हांगासर ह्या आल्तारीर व्हांवती झर आसा नितळ उदकाची झर आसा आमच्या आत्मीकतान भागोवची आमच्या काळजा मतीची कुडीची सर पिडा शिडा सर वाकान पयस करची व्हांवती झर आसा आसतो सुमी आमकां देवाच्या उतरां मुखान धैर्य दिता आपल्या उतरां मुखांतर आमकां भरोसो दिता आपल्या उतरां मुखांतर आमकां धैर्य दिता इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 40 पयलो अध्यायी 10वी बोळ देव म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोवें आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका गठाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ 33वो अध्यायी 6वी बोळ देव म्हणटा हांव तुमकां वखद आनी सवस्तकाय हाडटलो हांव तुमकां बरी करतलो आनी उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 58वो अध्यायी 11वी बोळ देव म्हणटा हांव तुमकां सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे भुंयत तुमकां धादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो तुमी एके शिंपलेले भागी सारकीं जातेल्यात केदींच सुकोवन वचना तसले झरी सारकीं जातेल्यात जर आमच्या घरा मुखार गार्डन आसा त्या बागेंत आमी उदक शिंपडायता उदक घालता ती झाडां सदांच जिबी उरोवंक आनी आज हांगा सोमी आमकां सांगता हांव तुमकां त्या झरींतलें शिंपलेलें उदक तुमकां शेणायता तुमी सदांच जिबी आसतल्यात झरी सारकीं जातेल्यात म्हणटा ह्या सोमयाचें उतर आयकोन आमी जियोंक जाल्यार आमी सदांच त्या झरी सारकीं आसतल्या आनी सोमी आमकां कितें बसायता द्वितीनियम ग्रंथ 28वो अध्यायी 12वी ओळ म्हणटा देवाचें उतर पाळतेल्यांक भरपूर दिर्व्यांनी भरलेलें आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो तुजे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें घेतलेल्या सर्व कामांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागोवंक आयल्या आमच्या भुरग्यां बाळां पासत मागोवंक आयल्या आनी इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 40 आनी 4 अध्यायी 3री बोळ देव म्हणटा ताणेल्ले धरणेर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आमकां वाट कळनातलेल्या वेळार वाटेर आमी निराश जाल्ल्या वेळार भियोवची गरज ना सुमी म्हणटा द्वितीनियम ग्रंथांत 31वो अध्याय 8वी ओळ आमकां वाचूंक मेळटा सर्वेस्पर देव तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे सवें आसतलो
तो तुका सांडून घालचो ना आनी सोडून वेचो ना. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 60 आनी 6 अध्यायी 13वी वळ. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमच्या जिविताच्या सर्व समस्यांक, आमच्या जिविताच्या सर्व कश्टांक देवाचें उतर जाप दिता. असुमी जाप दिता आनी तोच आमच्या जिविताक वाट, आमच्या जिविताक उजवाड. त्या सुमयाक आमी आमचो करून घेवया. आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत जियोंक सोडया. तो आमचे संगी सदां आसूं, आमच्या लागीं आसूं, आमचे भितर आसूं, आमचे थंय आसूं म्हणून मागया. ह्या आल्तारेरासच्या सुमयाक आमच्या जिविताक आमी आपोवया. ताणें मोग केल्ल्या बरी आमी मोग करूंक, ताणें बक्षिल्ल्या बरी आमी बक्षूंक. तासोच आमकां दी म्हणून आमी मागया. साध्य तर आमी दिंबी घालया आनी दिंबेर पडोवन सुमयाक आमी आपोवया. गावन गीत बा येसू देवा, बा एन्नात्मके बा, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, येसुदेवा, बा येसुदेवा, बा येसुदेवा. येसुदेवा, बा एन्नात्मके बा, देवानी बरಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ येसुदेवा, ಬಾ येसुदेवा, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ, ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ, ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ, ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ. ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾನಿಗಿ, ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾನಿಗಿ,
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ आमच्या हात आम्ही उभारूया बा येसू देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ Matevaso Vangel 7 अध्याय 7वी बोल सुमी म्हणता मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें सुमया मुखार आमी आसतना मागया सोदी आमकां कितें जाय तें बडया आमच्या सुमयाक तसो आधार ह्या वेळी आमी मागया त्या सुमयांत हांव आमकां कितें जाय कितें गरज आसा तें मागया आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया आमच्या आवय बापाय पासत भावा भयणी पासत आमच्या भुरग्यां बाळां पासत आमच्या युवा जाणां पासत आमी मागया आमच्या शेजाऱ्यां पासत आमी मागया आमच्या वाड्या पासत आमी मागया फिरगस कुटुंबा पासत आमी मागया ही आमचे जिवीत सोमयाक भेटोवया आमच्या जिविताक कितें जाय सोमया लागीं सांगया बरी भलायकी पिडा शेडा सुसूंक सुसणिकाय पिडे शेडे येतावन सुटका एकसूरपणा बेजारा येतावन आमकां बुरवोसो आमच्या निरासपणा वेळार समस्या वेळार आमकां सुमयाचो संतोष सुमया लागीं आमी मागया तसो आधार आमी मागया हे सर्व आमी सोमयाक उबारलेलें ते सोमयाक समर्पीत करया तोच आमकां आयकून आमची मागणी स्विकार करूं आनी आमकां बेसावांनी भरूं आनी आमच्या जिवितांत ताच्या आशिर्वादां सुबाम रिती वाळूं म्हणून आमी मागया ह्यो सर्व गरजो आनी आमचें जिवीत सोमयाक ह्या वेळी समर्पिया आनी घेवया सगळो जेजूक समर्पिता सर्व हांव दिता सर्व हांव दिता सगळो म्हाका हांव समर्पिता घेवया सगळो जेजू समर्पिता खुशेन ओप्सिता सदांच मोकर ताचेर पातयेव ताचेच थंय हांव जियेता सर्व हांव दिता सर्व हांव दिता सगळो म्हाका
दिमी एरपडून सुमयाचे आशीर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. प्रार्थूया. येसुमयान जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जी येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना.
मुसो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापय परी देव मुसो मोग करता देव मुसो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापय बरी देव मुजो मोग करता सकाळी सांज पर्यंत हर एक घडयेन घडी हर एक म्हज्या मेटा देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळता बापय बरी देव मुजो मोग करता देव मुजो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापय बरी देव मुजो मोग करता संतोष परीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरांत संतोष परीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरांत खंयसर दोगवाते म्हजे रावी संगी मेळटा थंयसर हांव वासां सदां ताचे मोदेगार जेजूचें उतार आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष परीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा अंत्योकाच्या सांत इनासाचो उगडास काडटा. सुरविल्ल्या शतमानाच्या अखेरीक तो जियेल्लो. अंत्योकाचो धर्माध्यक्ष तो जावन आसलो.
ताचे थंय सोम्या खातीर आपणाचें जिवीत समर्पिल्लें तें धैर्य आसलें. क्रिस्तांवांचेर कठीण दगदोवणी उब जाल्ल्या वेळार आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या परजेक धैर्यान भावार्थान सगळें फूड करूंक ताणें धैर्य दिल्लें. आनी तो म्हणटा हांव जावन आसा देवा सोगूं आनी हांव सुकण्या संवजांच्या दांतांत सोम्याक समर्पिल्लो उंडो जावंक वाशेता. जें कितें ताणें सांगलेलें तेच प्रमाणे रक्त साक्षी जावचें तें भाग ताका फावो जालें. आज ताचो उडास काडटा आसतना ताचें धैर्य सोम्या थंय ताचो मोग आनी भावार्थाचें तें आदर्श आमचें करून जियोंक आमी देवाचो आधार मागया. सांजू जेवासाक समर्पिल्ल्या ह्या पोवन शेताक आमी आयल्या. देवान आमच्या पात्रोना मुखांत्र ह्या थळार जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत. ताणें हांगासर येवन हें थळ देवाच्या मोगान भरलां आनी आमकां सगळ्यांक आमच्या पात्रोनाच्या नांवान सोम्याचें बलिदान भेटोवंक सांगाता हाडलां. तें सोम्याचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या पात्रोनान तेंच बलिदान भेटयल्ल्याचो उडास काडया आनी त्याच बलिदाना मुखांत्र सांजू जेवासान आपल्या जिवितांत जोडुल्ली ती संपूर्णकाय दिसपडत्या जिवितांत आमी जोडेशें आमच्या पात्रोनाचे ससाय मागता आसतना देवाचो विशेष आधार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें भेटोवच्याक आमचे पातकां आमी वळखून घेवया. काकुळदार देवा लागचें बक्षाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासोत भगवन सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट, सोम्या काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोम्या काकुळट, सोम्या काकुळट. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजू जेवाजाक परजळीत मागणी आनी दुबळिकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत साक्ष दिन फावो केल्ल्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची चाल धरूंक फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलन रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. तर आमच्या कुळयेच्या पुर्वजा आब्रामा विशान आमी कितें म्हणयेत? जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जाल्लो तर ताका आपली वडविकाय उलोवंक कांय पुनी आदार आसतो. तरी देवा हुजेर असली वडविकाय उलोवन ताका जालें ना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा?
अब्राहमान देवाक सतमंतलो आनी ताणें सतमंतलेले निमती देवान ताका नितीवन म्हूण लेखलो. काम करतल्याक मेळटा ती मजुरी ताका दिल्ले देणे न्हय, बगार ती ताका देवें. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर हुंदून नासतना पातक्यांक नितीवन म्हूण काडतेल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो तसो भावार्थच ताका नितीवन म्हूण लेखूंक कारण जाता. देखून आपल्योच म्हणल्यो करण्यो नातलेल्याक देवान नितीवन म्हूण लेखलेले निमती त्या मनशान भोगचें दादोसकये विशान दाविदान म्हणलें. जांचे गुन्यांव देवान भोगशिल्ल्यात, जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यात, ती बागीसय. जाची पातकां देव लेखाक धरिना तो बागीसय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणीच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवलेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुन्यांवेचे बोगसाने जर मेळ्ळें, पातकाचे कत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणान कापाटना, तो कितलो बागी. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवलेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजे पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक भोगशिलें. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवलेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. नितीवंतानो, सर्वेस्परा थंय उल्हास करा, संतोष पावा. विदय काळजांच्यानो, येया आनी उल्हासाचें उद्गार सोडा. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवलेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. उद्गार. तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तेतना जेजू पयल्ले आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, फारिसेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या खापाटीपणाची सत्राय घेया. जें कितें धांपून आसा तें सकड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें. तुमी खाळोखान सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकतलें आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसून उलयल्यात तें घराच्या पाक्यार तावन घासतलें. म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगतां, कुडीचो जीव काडतेल्यांक तुमी भिये नाकात. ताचे प्रास सडीत तांणी करयेत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भिये जय तें हांव तुमकां सांगतां. जिवेशी मारल्या उपरांत येमकोंडांत उडोवपी पदवी आसा ताका तुमी भियेया. वय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात्र तुमी भिये जय. 5 गिरबुज्यो 2 पयशांक विकतात न्हय,
तरी पूण तांचे मदल्या एकाची सयत देवाक विसर पडाना. वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून भिये नाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास चड मोलादीक तुमी. देवाचें उतर हें वगळी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतूय मोगाळे भवनो आनी भयणीनो, आमी सर्कस पळोवंक गेले हांव जावंक पुरो. आनी त्या सर्कसांत हांसोवचो एकलो या दोगो जाण आसात. क्लावन म्हणटात या विदूशक म्हणटात, कोंकणींत हांसोवणेगार या पोकाणागार म्हणटात. तो सडावत उलयना, मुखाटें घाल नासता या तोंडा कितें रंग घालन ताचें व्यक्तित्वच हेरांक हांसायशें करता. पूण जें कितें तो भायल्यान दिसता, भायल्यान हेरांक हांसयता, भितरल्यान तो संतुश्टा सागी संतोशाना सागी म्हणून ताका सोडल्यार दुसऱ्यांक कळीत जायना. आयची सुवार्ता आमकां असल्याच मुखाटें घालच्या आनी तसल्या जिविता विशीं आमकां सांगता. कसलें मुखाटें, कसलें मास्क जेजू आज सुवार्तेंत उलयता? कपटीपणाचें. देखून जेजू म्हणटा फारिसेवांच्या खमीरा विशीं चत्राई घेया. खमीर हांगासर जेजू कपटीपणाक सरी करता. कपटीपण म्हळ्यार एका रितीन दोडत्या व्यक्तित्वाचें जिवीत, दोडत्या मनोभावाचें जिवीत म्हूण आमी म्हणयेत. भितरल्यान एक, भायल्यान दुसरेंच. भितर दूख आसा तर भायल्यान हांसोन आसचें. या भितर पातकांत आसा तरी भायल्यान हांव सर भाग्यवंत म्हणून दाखोवचें. आनी जेजू आयचे सुवार्ते मुखांतर असलें मुखाटें आसलेलें जिवीत द्वेश करता. तसलें जिवीत पाळांत तावन काडूंक हुमटून उडोवंक सांगता. दाखोवणेचें जिवीत जेजू सोंसाना. बदलाक नीज खरें जिवीत कितें आसा तें जेजूक जाय. मुखाटें आसलेलें या कपटी जिवीत कितें म्हणटा? हांव कितें न्हय तें हांव भायल्यान दाखयता. हांव कितें न्हय तें हांव भायल्यान सांगता. पूण जेजू आमकां सांगता हांव कितें आसा तें हांवें आसा तशें जियोंक आसा. भायलें वेगळें आनी व्यक्तित्व रोखडेंच जावंक साध्य ना. बदलाक आमी आमचें जिवीत आसा तशें जियोंक जाय. तें देवाक मात्र मानता तसलें आमी जियोंक जाय. कित्या खातीर मनीस कपटीपण वेंगता? या भायल्यान एक भितरान एक म्हणल्या त्या दोडत्या स्वभावान जियेता. एक कारण जावंक पुरो हेरांक मानवंक. या आपणाचें पोकळपण हेरांक कळीत जायना जावंक. हांव भाग्यवंत म्हणून आनी एकल्याक दाखोवंक. म्हजें जिवीत रितें भितर कांय ना, पूण हांव संपूर्ण म्हणून भायल्यान दाखोवंक. असलें जिवीत फारिसेव जियेताले. देखून तांच्या त्या जिविताक त्या कपटीपणाक खमीराक सरी करता. खमीर कितें करता? खमीर पीठ फुगाशें करता. पूण खमीर चड जालें जाल्यार तें पीठ फुगता मात न्हय, फुगोवन वमता आनी तातूंत जें कितें आमी करूंक आशेताव ती बरी पळी करूंक जायना. फारिसेवांचें जिवीत तशेंच आसलें. तें कपटपणाचें जिवीत तें हेरांच्या जिविताक मारेकार आसलें. देखून जेजू चत्राई सांगता खमीर थोडीच गेल्यार पावता पिठाक पीठ फूग येवंक. तेच प्रमाणे थोडेंच कपटपण आसल्यारय पावता, उपरांत जिवीतच कपटी जाता. देखून जेजू सत्राई सांगता खमीर पिठाक गेल्या उपरांत पीठ तक्षण फूग येना.
वेळ काडटा, वेळ जाल्या उपरांत तें फुगोवन येता. देखून कपटीपण आमचे थंय थोडे आसा जाल्यार तें आजच फूग दाखयना, ताचो कितें रिजल्ट फलितांश तक्षण दाखयना, सवकास तें दाखोवंक आरंभ करता. आमचें जिवीत खाली करता न्ही आनी एकल्याच्या जिविताकी एका रितीन ती अडखळ जाता. देखून आमचें जिवीत कशें आसा म्हणलें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. एक प्रमुख कारण कपटीपणा कितें म्हणलें जेजुआचे सुवार्तेन सांगता, भिरांत. म्हजें जिवीत आनी एकल्याक आसा तशें आसा जाल्यार कळल्यार कशें जायत. या हांव भितर कसो आसा म्हणून आनी एकल्याक कळल्यार म्हाका चड कश्ट जायत. देखून हांवें भायल्यान दुसरें स्वरूप घेवन जियोंक प्रयत्न करचें. आनी असलें जिवीत जेजू आज आमकां पयस करूंक सांगता. कित्याक आमचो सुमी आमकां आसा तशें स्विकार करता. आमी कपटपणान ह्या मुखाटें घालून ह्या मास्क घालून आसचें जियोवचें जिवीत देवाक पसंद ना. बदलाक आमी आसा तशें सोम्या मुखार येवंक जाय. आमी पातकी जावंक पुरो, उणेपणान आसलेलीं जावंक पुरो, अस्कतकाय नासलेलीं जावंक पुरो, कितेंय जावं आमी सोम्या मुखार आसा तशें आयल्या वेळार सोमी आमकां जाणा हांगासर म्हजो भाव या भयण आसा तशें म्हज्या पांयां तळी आयला म्हणोन. आनी तें जेजू मेसवाता. देखून तसलें जिवीत आमी जियोंक आज सोम्या तावन करपा मागता आसतना सोमी जावन आसा आमचो उजवाड. त्या उजवाडा कुशीक आमी येवंक जाय. कपटी उजवाडा कुशीक येना, काळोख आशेता, काळोखांत हांव ताचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करता. पूण नीज शीदा उलोवचो, शीदा जियोवचो व्यक्ती सोम्याच्या उजवाडा सरशीन येता. आनी तसल्या उजवाडा सरशीन आज आमी आयल्याव, सोम्याक मेळोवंक आमी आयल्याव. ह्या येवकरिस्तांत ताच्या लागीं उलोवंक, ताका आयकोवंक आनी ताचे तावन पोशीत जावंक आयल्याव. तर आमचें जिवीत उजवाडा कुशीक जियोवचें जिवीत जावं दी. आमचें जिवीत शीदा उलोवपाचें आनी शीदा जिविताचें जिवीत जावं दी. आमचें जिवीत कपटी ह्या मुखाटें घाल्लें न्ही, बगार सोम्याक आमी आसा तशें मानवूंक प्रयत्न करचें तसलें जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी मागया. आमेन. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिलची काणी तुगे, आशीर्वाद घालताये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिलची काणी तुगे, आशीर्वाद घालताये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. मोगळ बापा सर्गीच्या पदवेदाराया, सर्वेस्परा रचणारा सृष्टी करणारा, हर एक जीवी हर्षिता तुका वाकणता, तुझे मुखार सरपडटा तुका वाकणटा. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिलची काणी तुगे, आशीर्वाद घालताये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिलची काणी तुगे, आशीर्वाद घालताये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका, आपले परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत
तुका भोवमान वाले. हेचशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासोत आमी तुका धीन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पुवेसो बेसो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. हो सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. हो सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थाचो घुट आमी परगटा. जेजू
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्खे पिता विसारले तुझ्या पयसोयीचा उगडास कर. लिया आमच्या वगन बापा, पिठापाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडस जळीत मुखार मोल फळम फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची महेश संगाती, भगिवंत जुसेची जपती, भगिवंत धर्मदूत, भगिवंत जुसे वासनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान तूं सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक विस्वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 150 आनी 5 154. तुका
सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज देता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता जीवो उंडो तूं जिवीतिंचो जिवितांचे तूं नंदन करचो सस्नीक सुखा व्हरून पावचो सस्नीक सुखा पावचो सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या सदाय तूं आमकां बसताय नितळ उदकांत तूं धादोस करताय पांचव्या सरोवाक व्हरून पायताय जिणीचो फळ करताय सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता उंड्या रुपार तुका आमी सेवता तुझे परी जावं काशेता निरंतरी तुजी सेवा करता तुजी सेवा करता सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या भागे दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान धादोस केल्ल्या पसोद आमी तुका अर्गां दिता आमी सेविलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जिवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजू जेवासाच्या परिसळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं संभ्रमीक आशीर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बागया सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतले निवारूं आमेन। दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं आमेन। शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणीत चलोवंक
आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदा आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भक्तिकानो, ह्या पवित्र तळार सांजोचे वाजबापा मुखांतरे बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणले आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा. आयच्या दिसाचें हें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें आमच्याच वारेड्याचे पाद्र्याब मानादीक बाप नवीन डिसोजा, प्रस्तुत विजय एडका काराडी फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिवन आसात. तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. मोगाळ पाद्रेबानो, तुमकां बाप विकास तशें हांगासर जमल्या पाद्रेबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नांवी तुमी आयच्या दिसा आमकां हांगासर मागोवंक आदार जाल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी तुमच्या मिसावांत तुमकां देव सर रितीनी आशिर्वादीत करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. कुमसाराक सांगातपण आनी कुमोक दिवचे परंगीपेट खोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज आमचो मालगोडो पाद्र्याम, तशें बाप आयवन तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या आमचो मानेस लायनल आनी ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजोचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या लूर सायबीन कांय रंगाळा वाड्याकारांक म्हणजे मुडीप फिरगजेचो वाडो तो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजोचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमी दिवच्या सेवेक आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा जेजूचें पवित्र काळीज पांडी कट्टा वाड्याकारांक जावन आसा. मोगाचे न्हू हांगासर सर रितीनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इकर झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक सर रितीची तयारी करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वाचा पोसच्या, काणीक एकठांवच्या, दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजोचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजोचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. मोगाचेनो विशेष कळवणी ह्याच डिसेंबर म्हयन्याच्या 5, 6, 7 तारखेर शुक्रार शनवार आयतार पुणशेताची वार्षिक परब आमी आचरण करता. आनी त्याच 4 तारखेर म्हणजे ब्रेस्तारा 4:30 वरार सर पिडेस्तां आनी प्रायवंतां खातीर विशेष मागणे हांगासर आसतले. फेस्ताच्या दिसांनी शुक्रारा दीस गोंयचो आर्चबिस्प फिलीप नेरी, तशेंच दुसऱ्या दिसा बेंगलोरचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक बर्नार्ड मोरस आनी तशेंच आयतारा दिसा निवृत्त आमचो गवळी बाप आनी मनादीक दोतोर लुईस पावलसो संभ्रमाचें प्रधान याजक जावन मीस भेटयतले. देखून जुजे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक मोगाचो येवकार आमी पाटयता. फेस्ता दिसांनी सकाळीं 10 वरार हांगासर सकाळींचें प्रधान मीस, ताचे उपरांत सांजेर 5 वरार आनी सांजेर 7 वरार आनी हरी एका मिसा उपरांत हांगासर भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसतली. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर थंयसर आसात, तांकां मेळया आनी आमची पिडा गूण करया. थोड्यांक इल्लीशी खोंकली सुरू जाता आनी थोडे शिंको येता ते किरमे काडटात, देखून तांकां पुरा वकात होमिओपॅथी थंयसर दाक्तेर दितात. सायड इफेक्ट ना, एलर्जी ना, देखून ते वकात घेवन आमी बरेपण जोडयेत. आजकाल दाक्तराडे वचचे जाल्यार व्हडले व्हडले नोट दिजय, हांगासर चिल्लर नोट पावतात, देखून पयशे आडूनात म्हूण टेन्शन करिनाकात. वकात घेवया, बरें जावया. मुखल्या दिसांनी हेरांकी ह्या पवित्र तळार आपुणान आमी बरें जोडया. दाक्तरांनी वकात दिवचें मात्र, पण
भावडतान वेता आसतना झुजे वाज बाप त्या मुखांत्र आमकां बरी भलायकी दिता हें उडास दवरचें. मोगाच्यान आयच्या दिसा हांगासर गोंयांत हांवन पाद्र्याबाच्या मुखेलपणार फादर लेस्ली हांगासर आसा. तांच्या मुखेलपणार एक ग्रूप आयला 25 जाणां आसात गोंयकारां. दया करून प्लीज स्टँड. ऑल द गोवन्स हू हॅव कम फ्रॉम गोवा हे घडी तुमचें तोंड दाखया आनी तांकां सर्वांक वेलकम म्हणटा आसतना फादर लेस्ली तुमकां आमी एक मानाची वात दिवन वी लायक टू ऑनर यू. देखून पाद्र्याबांनी मुखार येवचें आनी तुमकां सर्वांक गोंयांत हांव तुमी आयल्यात झुजवाज बापा मुखांत्र देव तुमकां खूब खुश दवरूं आनी बेसांवांनी बरो म्हणलें आमा सोमेस्तांचें मागणें. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगाच्यान ह्या पुणथळाच्या बरेपणाक तशें जेवणाक कुमक केल्ली हांगासर आसात. थोडे आदल्या शुक्रारा दिल्ली. तुमचे कोणी आसा जाल्यार तुमी येवी येता आनी आज कोणें कुमक केला जाल्यार तांणी येवन आयच्या प्रधान याजकांत हांवन मानाची वात तुमी घेवच्याक हांव उलो दिता. आदल्या आज जेवणाक दिल्ली कुमक दिल्ली. स्टीवन डिकुन्ना वेणूर 1000 रुपये दाक्षिणाकात असल्यार मुखार या. विक्टर डिसोजा वरकाडी 500 रुपये. नावनाका बज्जोडी 500 रुपये. प्रिमल रोझारियो लोरेटो 2000 रुपये. जॉवेल सिल्वा मुंबई 500 रुपये. पायस आनी कुटाम पांडिकट्टा मुडिपू 1000 रुपये. बेन्नी तावरो पुत्तूर 5000 रुपये. डेनियल डिसोजा आंबेबळ रांदपाक तांणी रांदवय दिल्या. एक केळ्यांचो गडाय दिला रांदपाक. रिशल मोंतेरो विटला 500 रुपये. डॉमिनिक डिसोजा पेरमन्नूर 500 रुपये. क्लिस्टर नितीश डिमेल्लो मोगरनाड 1500 रुपये. तशें ह्या पुणथळाक दान दिल्ल्यो आसात. एंटोनियो जोआव फेर्नांडीस गोवा 500 रुपये. तुमकां सर्वांक सांजुजे वाज बाप 100 वंट्यांनी तुमकां फावो करून दी आनी सांगाताच मनाची वाद दिल्ल्या पाद्र्याबांक तुमकांय देव बरें करूं. आतां आमी सर्वां नवेनांक झुजेवाजाची रेलीक आमचे मदें हाडच्याक आमी सर उबे रावया. एक घडी बरोबर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची अर्गां तशेंच मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावों अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. कोर्ती केजीतावन सुडका मेळिल्ल्याक चिंतल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक दोगा जाणांक बरें काम फावो केल्ल्याक शिरांच्या पिडेतावन निवारल्ल्याक कुटुंबांत शांत समाधान फावो केल्ल्याक गरजेचें सक्कड फावो केल्ल्याक बोरांत उदक फावो केल्ल्याक एलर्जी आनी शेळ गूण केल्ल्याक मागुलो उपकार फावो केल्ल्याक बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्याक आनी संबंदीत कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक बरी भलायकी लाभयिल्ल्याक कानाची दूख गूण केल्ल्याक दोगांक पिडेशिडेंतले वायट अनवरांतले राखिल्ल्या पासत अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. दोगा जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक बरी बोत मेळच्याक 5 जाणां परिक्षेक बरी तयारी करून उत्तीर्ण जावंक आनी बरे फलितांश जोडूंक 13 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक 19 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक विजा मेळच्याक आशिल्लें काम मेळच्याक आनी परगांवाक वेचाक काम परमनंट जावच्याक
5 जाणां स्पर्धात्मक परीक्षेंत जैत मेळच्याक 4 जाणां बऱ्या मनान काम करच्याक काम बदलोवच्याक CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक 5 जाणां भुरग्यांक बरी बूद आनी बरो फुडार मेळच्याक 27 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक 13 जाणां सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक 2 वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक 2 एलर्जी पिडा गूण जावच्याक खातेची पिडा आनी आंगाची कीड पोड गूण जावच्याक मानसीक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 5 जाणां थायरॉयड आनी मासीक स्त्राव संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 7 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक शिरांची पिडा गूण जावच्याक 2 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक केस जडचे रावच्याक माथ्यार उदेल्लें फळ गूण जावच्याक 4 जाणां होगडायिल्ली दिश्ट दोळ्यांची पाटी मेळच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक 4 जाणां कोंकली शेळ गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक 5 जाणां काळजाची पिडा जावंक आसली सर्जरी आनी हृदय दूख गूण जावच्याक 8 जाणां हात दूख पांयांक बोळ आनी गांठी दूख गूण जावच्याक पोट दूख उलोवप गॅस्ट्रीक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक 2 जाणांक मानसीक वत्तड तावन निवारच्याक 3 जाणांक किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक राग हट उणें जावच्याक 2 जाणां भुरग्यांक देव आपोवणें मेळच्या पासत मागोन आसात कुटुंबांत मागण्याक आनी देवाच्या उतराक वेळ दिवच्याक 12 जाणां मोतीक शांत समाधान मेळच्याक कुटुंबांत शांत समाधान आसच्याक एकामेकाक मोगान जियोवच्याक दोशीतावन सुडका मेळच्याक मानास्ताप पयस करून मोगान जियोवच्याक मिसाक वसोंक जावच्याक 4 जाणां विशेष उपकार मेळच्या पासत मागोन आसात 2 कोर्ती केजी तावन मुक्ती मेळच्याक 3 जाणां आमाल पियोवणें सोडूंक जानवरांक बरी भलायकी मेळच्याक मोबायल आनी पाड इश्टगते तावन पयस रावच्याक 4 जाणां जागो नावार जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक रीण मेळच्याक जाग्याची RTC आनी गरजेचे दस्तावेजां सरकी जावच्याक हातीन घेतिल्लें काम बऱ्यान पावच्याक फ्लॅटाचे समस्ये सारके जावच्याक रीण फारीक करच्याक घेतिल्लें रीण फाटी मेळच्याक बँकांतलें भांगार सुटोवच्याक पयणा वेळार राखून व्हरच्याक ह्या सर्व इराद्या सांगाता आमचे इरादे आमची मागणी आमची तेसावां ह्या घडये आमी सांजू जेवाज बापा मुखांत्र सर्गी बापाक भेटोवन दिवया तर ह्या वेळार आमी दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया एक आमच्या बापा एक नामान मरये एक महिमा बापा म्हणल्या मागण्या मुखांत्र सर्गी बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी ना आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जुजेवाज बापान दिंबयेर पडोवन देवाक उलो मारलो आनी थंयसर अचरी हें घडलें आमी जर तर दिंबयेर पडोवन आमच्या भावार्थाक सरी जावन देवाक उलो मारल्यार खंडीजोन आमच्या काळजाचे त्रेग जुजेवाज बाप देवा थावन आमकां हरी एकल्याक मागोवन दिता म्हणली फातयेणी आमी दरया तांगताल्यांनी दिंबी घाल ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवया सांजो जेवाज बापाची लदीन समिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संत सिंहा त्रिंदादी एकाच देवा
आमचे कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजेचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्थानान वाडून वयल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर श्रीलंकान दगदवणीक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर मरियमाईचो सेवक जावन आपणाकच मरियमाईच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेचूंक कथोलिक बावडत जिव केल्ल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमाईचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्याच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर देवाचेर भावार्थ धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातेल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिण्यात हाडूंक वावरल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजेचे वाज बापा विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळट आमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजेचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचे बेसवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेलफांक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजेचे वाज देवाच्या मुखान तुजें काळीज पेटताले तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशां तूं सुटसुटीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वायट पकडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडली एमी सांग करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रकट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बचवे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजेचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो परवोस हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगानी सवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुजे जिणे मरिपात शिकायलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजेचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गराजांत देवा संगी तूं आसाय थंय हांव तुजे मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये आमच्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर ही घडीभर आमकां मागोवंक कशें आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया कितलींशीं जाणां मारेकार पिडेक वळख जावन आस्पत्र्यांनी घरांनी आसात देव तांकां बरी भलायकी दिवं दी हार्ट किडनी कॅन्सर तकलेची पिडा रक्ताची पिडा कुटुंबांत समाधान घरांत निरासपण धरिल्लें काम पोंताक पावनातल्या वेळी भोगची बेजाराय आशिल्लें काम मेळनातल्याक कितें सर्व आमकां मागोवंक आसा आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारलें आमी मागता म्हूण बसयल्या की आमी बरें मागया सांगात आमी म्हणया सांजेचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासात हांव आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जिवनचे आमकां मेळशें कर आमीन
सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक, पिडेक, कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजू जेवासान आपले जिणी आनी मरणान जायतीं आजापां करून कितसो मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उचारल्यो आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज जुजेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सांजू जेवासाचे विनवणेन सगळ्या पिडेंतले, सगळ्या वायटांतले तुमी सुटून ताचे देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. सांजू जेवास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे गतीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भागेवनपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्या सर पदवेदारा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदा आसूं. आमेन.
पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दे आमकां सांजेवास बापा आम्हा बसो विनंती कर भगीवन कुसाचे कृपेन योरमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.